उतरा उतरानी साखरी खडे उतरा उतरानी साखरी खडे. उतरा उतरानी साखरी खडे घेऊन परत्यान आम्ही आयल्या तुमच्या घरानी तुम्ही बसल्याकडे. आम्ही जाणाव तुम्ही आतुरायन राखून रावल्यात आयकोंक कोंकणीची एक वेगळी अप्रूप सोबीत टेलिव्हिजन कार्यावळ. कविता ट्रस्टान चलयल्ल्या रोहन आणि लविटा मोंतेरो युवा जणांच्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेचो दुसरो किस्त आता तुमचे खातीर आम्ही हाडून आयल्या. आदल्या हफ्त्यांत गोंयच्या तशें कर्नाटकाच्या युवक युवतींनी कविता सादर केल्ले रितीन तुमकां आकर्षित केला म्हणलें आमी जाणाव. हो तुमकां कांय नवोच अनुभव आसतलो. हो अनुभव सदां तुमचो करून सांबाळून दवरा आनी हे कार्यावळी विशीं हेरांकी कळया. आतां पयल्यान पयलें हांगासर येता मूडबेळ्ळेची सारा डिसोजा. ती सादर करता सन्नू मोनीस बोळयेन लिखिल्ली सामड्याच्यो वाणो कविता. आपले धुवेचे लगीन थारायलां. पांयांक घालूंक मोचे सोड्या नव्यो वाणो हाडची गत ना. आपणा लागीं आसच्या तुटल्या वाणांकच नवो एक खिळो मारून आपणाकच समाधान करोवची मार्मीक कविता ही. कवितेचे नाव जावन आसा सामड्याच्यो वाणो. कवी सन्नू मोनीस बोळये. त्यो तुटिल्यो सामड्याच्यो वाणो घेवन परत त्याच समगारा लागीं गेल्लो. त्यो तुटल्यो सामड्याच्यो वणो घेवन परत त्याच समगारा लागीं गेल्लो. तो गेले त्या बोटींच सामा करूंक नेगारतलो. तो गेले त्या बोटींच सामा करूंक नेगारतलो. हांव अरे समगारा दू मुजी पिरायेक भरल्या. अरे समगारा दू मुजी पिरायेक भरल्या. 18 उतरून 19 पावल्या. 18 उतरून 19 पावल्या. अशीर बावळ्याच्या तकलेंत मुजा. अशीर बावळ्यांच्या तकलेंत मुजा काजार करचें वोजें सडलां. मार रे बाबा मार. तुटल्या सामड्या वणांक एक खिळो. आळेगा सामगारा दुवेक मुजा भांगारा बरी पोसलां. आळेगा सामगारा दुवेक मुजा भांगारा बरी पोसलां. तरी भांगार विसारचे सैरिकेक आयकोन शर्मेलां. तरी भांगार विसारचे सैरिकेक आयकोन शर्मेलां. दू मुजी लाखांत एक गुणांत मोरी माय. दू मुजी लाखांत एक गुणांत मोरी माय. आसा तर बरी एक हेळकी घडयेन म्हाका कळ्ळें. आसा तर बरी एक हेळकी घडयेन म्हाका कळ्ळें. मार रे बाबा मुजा तुटल्या सामड्या वणांक एक खिळो. आळेगा समगारा नव्यो कित्याक घेनाय म्हूण शिणा नाका. आळेगा सामगारा नव्यो कित्याक घेनाय म्हूण शिणा नाका. नव्यो हांवें वर्सां आदीं घेतल्यात. कलमेंत पिचार केल्यात. नव्यो हांवें वर्सां आदीं घेतल्यात. कलमेंत पिचार केल्यात. कांय 30 रुपये ताका लाटल्यात. कांय 30 रुपये ताका लाटल्यात. दुवेच्या काजाराक राखून दवरल्यात. दुवेच्या काजाराक राखून दवरल्यात. आतां तरी मार रे बाबा मार. म्हज्या तुटल्या सामड्या वण्यांक एक खिळो. मार म्हज्या तुटल्या सामड्या वण्यांक एक खिळो. देव बरें करूं. एमलिन डिसोजा आंजलोरची चली. 2 वर्सां फाटीं हेस सर्तेंत पयलें इनाम तिणें जोडलां. ह्या पावटी कवी मेल्विन रॉड्रिगस हाची भ्रष्टाचाराचे सुणे कविता घेवन ती हांगासर येता. खंयच्या नमुन्याचो भ्रष्टाचार आमचे मदें आसा आनी भ्रष्टाचाराक विरोध करचो मनीस सर्गाच्या दारा भितर रिगचे खातीर आपणाची शेवट कित्याक विसरता म्हणलें ही कविता सांगता. कविता अध्याय 2. कवी मेल्विन रॉड्रिगस. भ्रष्टाचाराचे सुणे एक.
भ्रष्टाचाराचे सुणे एक सदानीत जीभ बैरगान दाराच्या रुष्ट्याक उबे. भ्रष्टाचाराचे सुणे एक ताका जीवे हाड मास जाता, कालची उरली पेज जाता, मासलेची बोडकां जातात, सांगटेराचे कांटेही जातात. कितें घाल कशें घाल दरनेर घाल मालतेंत घाल, सुरवेर भकायता मागीर लेवता. भ्रष्टाचाराचे सुणे एक. भ्रष्टाचाराचे सुणे आजही आयिल्ले. दारार उबे जाताना म्हळें, वळखना म्हाका, हांव अण्णा, आयच्यान तुका कुस्कूट मेळना. केल्ले सुणे हळद्यार उडले, अन्न नामुळ्याक मास सुवटले, वस्तूर पिनले, जांगाड काडले, खिणान म्हजे मोडे पडले. भ्रष्टाचाराचे सुणे एक. भ्रष्टाचाराचो बडवो एक. हात अंतरळार उबारून ही गरजेन तिजमोलाक उबो. भ्रष्टाचाराचो बडवो एक. रुपयांची पोवली, पायशांची वावली, भांगाराची बावली, मोतयांची पोवली, ल्हान व्हड ताका सगळें जाता. कितलें घालताय तितल्याच वजनाचे पाप तुजें खिणान बोगसाता. आलतारीच्यो वाती, सिमेस्त्रींतली माती, ससनाच्या ससना कामानच जाता. भ्रष्टाचाराचो बडवो एक. भ्रष्टाचाराचो बडवो सदांच मेळटा. तो मागताना अण्णा ती बिगलता. दिल्यार दाराळ मोरणाच्या वेळार देव सुवरतलो सर्गाच्या दारार, म्हणटसू बडवो बळसांत रिकता. खिणान अण्णा भीक मागता. आसले सगळे पुसून नुवर, मेल्लोंचो अदमो सालवार कर. भ्रष्टाचाराचो बडवो एक. देव बरें करूं. उमरजू बापू भटकळचो सलो. भटकळांत जी कोंकणीची बोली आसा तिका नवायती म्हणटात. भटकळांत हर एका म्हयन्यांत मेहफिल जमता आनी तांतू उमरजू बापू तसले सले उमेदीन भाग घेतात. आतां तो आमच्या घरचो आंगण कविता सादर करता. ही कविता बरयल्या जनाब खाजा उस्मान हांणी. कविताचे नाव आमचे घरचो आंगण. कवीचे नाव जनाब खाजा उस्मान जबाली. आमचे घरचो आंगण तुझेन होतो रोशन, आटो येता म्हाका मा गुजरलो मोजो बचपन. उमर गुजरते वता जाली म्हाका 55. आटो येता म्हाका मा गुजरलो मोजो बचपन. आमचे घरचो आंगण खानदार घेऊन घुचे तू आणि अक्कले उक्कले खावचे तू. हंबा आयली मन्नू आयलो बल नको भिवडवचे तू. तारी हारी पलता सर म्हाका शीता घास भरवचे तू. शीता घास में गिलता सर हसूचे तू हसवचे तू. हसूचे तू हसवचे तू. चढवा वाडो चोगे शिकून व्हती तुफन. भोली भाली मातू लेकिन व्हती पले नंबर 1. आमचे घरचो आंगण थकलो होतो बाजार होतो जिद करून तुका सतवचे मा. पागरो उडून उड्डी मारून माठीत धावून वसूचे मा. निकून बागिलाकडे माका धरू तू उबे रावचे मा. धरता सर तुझे हात में झिडकून बाहेर धावून वसूचे मा. बाहेर धावून वसूचे मा. सतव नाखा माका मोजो प्यारो रतन. दक्कन घरे ये पोता भायर पडला शे अंधार मसन. आमचे घरचो आंगण तुझेन वतो रोशन. आटो येता म्हाका मा गुजरलो मोजो बचपन. उमर गुजरते वता जाली म्हाका 55. आटो येता म्हाका मा गुजरलो मोजो बचपन. गुजरलो मोजो बचपन. गुजरलो मोजो बचपन. धन्यवाद.
सुनेत्रा कामत गोंयच्या पणजेची चली. आपणे स्वता बरयल्ली खंयची म्हजी आवय कविता ती हांगासर सादर करतली. आयच्या बदलून वेच्या समाजांत आपली आवय खंयच्या नमुन्याची म्हणल्यार सवालाक जाप सोदून काडचे प्रयत्न तिणें हांगासर केला. आवय ही कविता हांवें स्वता बरयल्या. कोण म्हजी आवय, खंयची म्हजी आवय, ही काय ती काय ही. कोण म्हजी आवय, खंयची म्हजी आवय. लाली लिपस्टिक खांद्यार पर्स लावून ऑफिसांत वचपी ती काय हातान पिशवी झेलयत घाम पुशीत घरान भितर सरपी ती. ही काय ती काय ही. कोण म्हजी आवय, खंयची म्हजी आवय. घर भर खेळण्याचो पसारो पळयतकीर मोठ्यान धेंगसो घालपी ती काय म्हजो दोळो लागताच सगळो पसारो सारून आरमारीन मांडून दवरपी ती. ही काय ती काय ही. कोण म्हजी आवय, खंयची म्हजी आवय. सांजे पटापट तोंडान उणयो भरपी ती काय काऊ माऊ चिव दाखयत दुधा भोबो लायता ती. ही काय ती काय ही. कोण म्हजी आवय, खंयची म्हजी आवय. दिसभर घरांत वाज आयला म्हूण सांगतकीर पर्शींतलो मोबायल काडून हातान दिता ती काय दर सांजे नवे नवे कपडे घालून शेजारच्या बागेन मोकळ्या हवेंत म्हाका खेळयता ती. ही काय ती काय ही. कोण म्हजी आवय, खंयची म्हजी आवय. सणा परबा वेळार नव्यो नव्यो वस्तू म्हाका हाडून दिता ती काय सणा परबांक लागपी सगळी तयारी करून दवरून वता ती. ही काय ती काय ही. कोण म्हजी आवय, खंयची म्हजी आवय. म्हजी गोड गोड कर्तुपा पळयतकीर खोशयेन फुलून येता ती काय म्हयनो सोंपतकीर दिल्लो लोखोटो हातान पडटकच हासरो फुलयता ती. ही काय ती काय ही. कोण म्हजी आवय, खंयची म्हजी आवय. दिसभर भायली कामां करून सुद्दां सांजे स्वताच्या हातांतले करून म्हाका लायता ती. घड्याळीच्या काठ्या बरोबर चलताच मायेच्या पदरान घेवन म्हाका जिवीत जगपाक शिकोवपी ती. म्हाका बरें ना जाल्यार दीस रात एक करपी ती. 9 म्हयने गर्भांत पसून स्वतांतल्यान म्हाका घडोवन हाडपी ती. हीच म्हजी आवय, हीच खरी आवय. नूतन साखरदांडेक औंदू कविता ट्रस्टाचो मातायेस कुटुंब कविता पुरस्कार लाभला. तिची कविता आंगणूंच वांकडे घेऊन म्हापशांची चली सनीला सलगांवकर हांगासर येता. म्हजे कवितेचे नाव जावन आसा आंगणूच वांकडे. कवयित्री नूतन साखरदांडे. सिलेबस कठीण जाल्यार शिकोवं हांव कसो. सिलेबस कठीण जाल्यार शिकोवं हांव कसो. सरूच सारकें शिकयनात जाल्यार शिकूं हांव कसो. सरूच सारकें शिकयनात जाल्यार शिकूं हांव कसो. आंगणूच वांकडे जाल्यार नाचूं हांव कसो. आंगणूच वांकडे जाल्यार नाचूं हांव कसो. इंडियन इकॉनॉमी कोणाक रे जाय. इंडियन इकॉनॉमी कोणाक रे जाय. बॅलन्स शिटाक व्हरून ते आतां चुट्टी लाय. बॅलन्स शिटाक व्हरून ते आतां चुट्टी लाय. पेपरान कसले प्रश्न विचारतात. पेपरान कसले प्रश्न विचारतात. अरे विचारात बरे प्रश्न. राज बरो काय हमराज. धोनी बरो काय युवराज. प्रियांका बरी काय दीपिका. ऐश्वर्याक पळयत जाल्यार जीव जाता पिसो. ऐश्वर्याक पळयत जाल्यार जीव जाता पिसो. आंगणूच वांकडे जाल्यार नाचूं हांव कसो. आंगणूच वांकडे जाल्यार नाचूं हांव कसो. बाजारान वचत जाल्यार म्हाजो घोळ जाता अजून. बाजारान वचत जाल्यार म्हाजो घोळ जाता अजून. तवशे सांगल्यार हाडटा पिपऱ्यो भेंडे तोडगी हाडटा अजून. तवशे सांगल्यार हाडटा पिपऱ्यो भेंडे तोडगी हाडटा अजून. कोथमिरे पालो सवाय म्हूण हाडली शेपे भाजी. कोथमिरे पालो सवाय म्हूण हाडली शेपे भाजी. मागीर कपलार हात मारता म्हजी जाणटेली आजी. मागीर कपलार हात मारता म्हजी जाणटेली आजी. नुस्त्या बाजारांत विचारूच नाका.
नुसत्या बाजारान विचारूच नाका, सगळ्याच बांगड्यांचे दोळे मरे तांबडे. शी, बेजा जावन येता कसो बसो, बेजा जावन येता कसो बसो. आंगणूच वाकडे जाल्यार नाचू हांव कसो, आंगणूच वाकडे जाल्यार नाचू हांव कसो. तरणे हे पिरायेर कितलीशीच हायसा, तरणे हे पिरायेर कितलीशीच हायसा. जितली हायसा तितलीच मागीर दुयेसा, जितली हायसा तितलीच मागीर दुयेसा. दुयेसा पासून म्हाका वाटाव हांव कसो, दुयेसा पासून म्हाका वाटाव हांव कसो. आंगणूच वाकडे जाल्यार नाचू हांव कसो, आंगणूच वाकडे जाल्यार नाचू हांव कसो. बरो शिकल्यार बरो फुडार, बरो शिकल्यार बरो फुडार. शिकना भाव बेकार. जरी असली तुजी तरणी पिराय, जरी असली तुजी तरणी पिराय, आताच तुजी वाट तूं थाराय. वेताक चुकल्यार वावाक चुकता, वावाक चुकल्यार गांवांक चुकता. वेताक चुकल्यार वावाक चुकता, वावाक चुकल्यार गांवांक चुकता. एकूच मतीन धर, एकूच मतीन धर, आंगण केन्ना वांकडें नासता. एकूच मतीन धर, आंगण केन्ना वांकडें नासता. देव बरें करूं. वळवय गोंयची चली प्रज्ञा डी तारी हिणे विंचल्या कवी मनोहर राय सरदेसाई हांची फामद कविता 18 जून. 18 जून गोंयच्या सुटके झुजाचे सुरवातेक लागून सदांच यादींत उरचे तसली एक तारीख. नमस्कार. कवी डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई हांची 18 जून ही कविता हांव तुमच्या मुखार सादर करता. उदक लेगीत जाल्ले रगत, उदक लेगीत जाल्ले रगत, आनी रगत जाल्ले हून. भावा, तुका याद आसा 18 जून? बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नवे आशेन धडधडले, फिरंग्याले मस्ते बनेर थरथरले. समजले वावजडीत वेतले म्हूण पिजून पिजून. भावा, तुका याद आसा 18 जून? मंगळारचो आसलो दीस. पावस नेटान पडटालो. आम्या मुळात कुणब्यापोर कुडकुडत रडटालो. लोखणाचो आयलो पुरूस खंय साकून कोणाक खबर. ताच्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजा शिवशिवून. थोरा पोरा धावत आयली कोणाक खबर खंय साकून. जुलमाच्या तुपकांतल्यान उज्या गुळे गेले सुटून. मनीसपणा पडलो खून, मनीसपणा पडलो खून. रक्ताची ऊब मेळून भूंय आमची जाली हून. भावा, तुका याद आसा 18 जून? सोडवणुकीचो आयलो दीस. उठून उबा रावलो मनीस, सगळे पास पडून तुटून. भावा, तुका याद आसा 18 जून? कितले अशे आयले गेले, कितले अशे आयले गेले 18 जून. आम्या मुळात कुडकुडटा कुणब्याचो पोर अजून. आम्या मुळात कुडकुडटा कुणब्याचो पोर अजून. मळबाचो माटो मोडून, मळबाचो माटो मोडून, कुपा फोडून गडगडून, जोगला झगझगून, दडकेवरी लोटून फुटून येऊ दी परत 18 जून. भावा, तुका याद आसा? भावा, तुका याद आसा? त्या दिसा उगडासान हड्डे म्हजे पेट्टा अजून. भावा, तुका याद आसा 18 जून? भावा, तुका याद आसा 18 जून? देव बरें करूं. आयची कार्यावळ संपोवचो वेळ जालो. कोंकणी भाशेची घडसाण कविता ट्रस्टाचे हे कार्यावळीन तुमकां भरपूर साकेली आसतली. येवच्या हफ्त्यांत परत्यान एक पावटी घेवन येतली उतरांनी साखरी खडे. ते दोळपर्यंत राखून रावा. देव बरें करूं.